गोंय स्थित बॉम्बे हायकोर्ट परवरीच्या प्रशस्त बिल्डिंगेत शिफ्ट केले उपरांत पोन्न्या लायझियम बिल्डिंगेत मेडिएशन सेंटर सुरू करचे म्हूण लिगल फ्रेटर्निटी मागणी करताले. मात कांय दिसां पयलीं सरकारान बिल्डिंग सील केल्या. मजगतीं जुंता हाऊस बिल्डिंग नवी बांदतात. ते फाटभुंयेर थंयची सगळीं ऑफिसां शिफ्ट करपाचो प्लॅन आशिल्लो. 3 सप्टेंबराक गोंय स्थित बॉम्बे हायकोर्टाच्या निबंधकान पोन्नी लायझियम बिल्डिंग सरकारान सील केल्या म्हूण बॉम्बे हायकोर्टाच्या महानिबंधकाक कळयलें. मजगतीं बॉम्बे हायकोर्टाच्या खंडपीठान हे विशीं सुनावणी घेतल्या. एक्टिंग चीफ जस्टीस चंद्रशेखर हांणी म्हत्वाची सुनावणी घेतल्या. ती पोन्नी बिल्डिंग सरकारा कडेन दिवची म्हूण राज्य सरकाराची बॉम्बे हायकोर्टा कडेन मागणी. मेडिएशन सेंटर उबारूंक सरकार पर्यायी जमीन दिता म्हूण सरकाराचें कोर्टा मुखार म्हणणें. लायझियम बिल्डिंग पोन्नी जाल्ल्या स्थिती बाबत सेफ ना म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. सरकारान आल्तुरेवेली पोन्नी हायकोर्टाची लायझियम बिल्डिंग सील केली म्हूण मुंबय हायकोर्टान सरकाराची खरडपट्टी काडल्या. बेगोबेग बिल्डिंग उक्ती करची म्हूण हायकोर्टान सांगला. 17 सप्टेंबराक फुडली सुनावणी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.